आमगेल पत्तोळी मायेनं एक कॉम्पिटिशनाक अप्लाय केलेलं मायेल ರಂದಪ್ಪ म्हणून ती तंतात सिलेक्ट झाला आजी ती कशी तक प्रिपरेशन करून घेऊन होतं असा खंची ರಂದಪ್ करता म्हणून पळया पुढली व्हिडिओ अंतू तुम्ही पळोनशे पुरो ती तक जाऊ कशील सक्कड तरकारी पुराय घेतला ये या मुखार कसंजत म्हणून पळया मका त्या कॉम्पिटिशनाक 1 ಗಂಟೆಗೆ होचे सांगला टाईम 10:30 झाले हो हा होतो गिवस का हाव तर कसं जाऊ का म्हणून पुराय तरकारी घेतला आणि काही चढच घेतला अकस्मात कंचे ऊनी पडले रे अनेक पण घाली येत ना म्हणून आणि हा मत वग्गी होता आज हा उलोच का माका टाईम ना पाऊस आहे क्या ना त्याला पुरा बा इतले सकट दोन हा म्हणे सात्ती कशी धरच्या आणि मी गेल 7 वरे समना तुमक गोतस ना माका तर अर्ध घंटे मात्र सुचे हा वग्गी होता माका पुरा विश कराते आणि हा कसं ರಂದೆ करता म्हणून तुम्ही थंय पळा येते आणि काही तुम्ही पातळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणे झाला रे वग्गी सबस्क्राईब करणं पळोचे बैसाते मागीर हे व्हिडिओ तुमका लायक झाला रे एक लाईक कराती तशी तुमगे फ्रेंड्साक वर शेअर कराती हां उलोचे सूर केले रे हांव राब्बाय ना म्हण सांगतात मागीर बामण जायत हांवानी येता तांनी सुमार सकट रूल्स सांगला टाईमार येऊ का आणि तर कसं दाई पुराय तुम्ही हाडका गॅस आणि एक 5 मात्र आम्ही दिता ती मागीर तुम्ही आम्ही दिलेला टाईम बी तरी फिनिश कर का आणि ते मस्त व्हॅल्युएबल आस का म्हण सकट सांगला हां पुरा उडकसकोंग येना थांब होता असं वगी वगी हाय अप्पा सुस्त जाऊन गेल म्हाका हे सकट होऊन गेन येताना हांगा कोणी दिसना मू मम्मानं हेंची जागी घेवचे सांगिले हो कितले सकाळी टीव्ही पुराय असा गा मैक असा लाईट असा पुराय असा हांव तुमका दिसतास वा अय्यो मय्ये हंग लाईव्ह प्रोग्राम चलतास मू कॅमेरा पुरो ऑन अस तुम्ही अशी तरकारी पुरो होऊन हाडचे सगळ्यांक देख पडतास तुम्ही कुरकासूचे प्रोग्राम हंग नाही मये ये या भितरी हो होई वा हां जायत मम्मा म्हाका कळनी त्या सकड हंगा सुमार सकड टीव्ही लाईट मैक पुरो दवर पळोन म्हाका बारीक खुशी जाले हांव हंगा करची कितकी म्हणले केले मामा पळयता असा हांव वगी वता लाईव्ह के हांव तुमकां दिसतास की मय्ये वग्गी हेकडे येते मय्ये सगळ्यांक नमस्कार आमगेले हे प्रोग्राम मय्येले ರಂದಪ್ हे शोक तुमकां हांव पुरा स्वागत करतास आमगेले हे विकाचे मय्येले ರಂದಪ್ प्रोग्रामाक कोण गेस्ट आयला म्हण हांव तुमकां सांगता हंगेले नांव पंकजा पांडुरंग प्रभू स्वीट दावनो पत्तळी मय्ये तुमगेल ಮತ್ತೆ वेरा सोच बास्केट सुरुवेक देवेसी आती म्हाका पळोवचेक जाता ना हां जायत मामा आणि आता हांव ರಂದಪ್ सुरू करचो रब्बा मय्याचे ते तुमकां रूल्स पुरो उडकसच ना हां 1 मिनिट हां कसं करतासात मये तुम्ही बास्केटन कसन सोदितासा ते तुम्ही त्या टाईमारी शूर कर का टाईम एंड कर का म्हणून सांगला ना वा तशी देखून हांव मागीर वाच हाडला त्या मागीर बामणान म्हाका एक वाच काडून दिला मामा त्यान तो पुराय सांगता ते हे मामुली वाच नाही मामा हे स्मार्ट वाच म्हणटा पळय ते आनी तो हांव कितले चमकू का कितले खाऊ का कितले कॅलरी बर्न केला पुराय सांगता वाच बारी लायक अस मात्र आम्ही आता ताजे ಬಗ್ಗೆ डिस्कशन करूक राबिल नाही हांगा ರಂದಪ್ कचक राबिले तुमका आसूचेंचे 20 मिनिट मये तांतात ऑलरेडी 5 मिनिट गेले अय्यो 5 मिनिट जाऊन गेल वा हांव तुम्ही लाईट कॅमेरा ॲक्शन म्हणून सांगता ते म्हणले केलं त्या सकट ना वा हां आता म्हाका 15 मिनिट मात्र के हांव वगी करता असो मामू लाईट्स कॅमेरा ॲक्शन सांगूक विसरले की म्हणून हांवचे सांगून घेता लाईट्स कॅमेरा ॲक्शन हां हांव माझी करता सुची स्पेशल आयटम खंयची म्हळ्यार रे खंयची म्हण गोतच ना तुमकां सकड ते मस्त व्हॅल्युएबल आतां ते म्हळ्यार भंगरशें जावंक गेला ते खंयची म्हळ्यार टमॅटोचे भात हे आयटम तुमकां सकड गोतशें पुरो जाल्यार हांव एक स्पेशल नमुन्यार करता आसा तुम्ही वरे मेगेल म्हणके करका ट्राय करून कशी जाल म्हूण कमेंट सेक्शनांत घाला ती सुरवेक हाका कसं आयटम जावका म्हूण हांव सांगता तुम्ही वरे ते रेडी करून घेया ती फस्ट कसं म्हळ्यार तांदूळ ताका सोना मसुरी जाता ते ना म्हणटले रे घरकडे तुम्ही खंयची यूज करता ना तेंची घालायची व्हडणे मागीर ताका एक स्वल्प एक मिंट पुदिना गोतच ना तुमच्या सकड पुदिना पडला असल्यार एक 10 पान घेयाती सन्न नाजाल्यार एक 2 स्पून जाव तितले घेयाती मागीर कोथंबरी पालो हां त्या वरे जावका आणि चिके हे आसना कसं म्हणतात ते पियाव एक 1 कप घेयाती
मागिरी 4 टेबल स्पून हेंगे येते कसन म्हणतात ताका नारळावण म्हळ्यार सोय असते नवा ते हो हे पळयलें हवे तुम्ही मेगेल वाचन तू सांगता असा हांव रब्बील कडेक रब्बून 10 मिनिट जालके चिके ताका ढकड चमका म्हण सांगता असा हांवें चिके चमकून येता माये कसन उल्लो घेवन बसलें तुमगेल 10 मिनिट हंगात जालें आनी तुमकां 10 मिनिट मात्र सोचे तू ताजी टेन्शन कोर नक रे हांव ಒಟ್ಟು कोरून दिलें जालें नवा हांव करता सुचे टೊಮೆಟೊ भात म्हळ्यार चिके उरलोच नवा तशें हांव ಸ್ವಲ್ಪ उलयलेलें आनी कसं म्हळ्यार हे मेगेल बामणान काडून दिलें वाच नवा तांतू सांगता असा चिके चमका एका कडेन रबला म्हूण ताका हांव ಸ್ವಲ್ಪ चमकून येता जायतवा अय्यो देवा हे माई चमकत म्हूण सांगून सीदा चमकूंक घेवन गेली अशी जाल्यार मिगेल शोची विलावरी कसन मिगेल टीव्ही शोचे TRP कसन जाता एक पंतपणे आलोचन केला हांवें त्या मायान हे लाईव्ह प्रोग्राम मो सगळे जन पळयत आसा ते अय्यो देवा कसं करतास ही माई हब्बा आईल इंचोय माये हांव तुमकां राखता आशिल्लो ओग्गेक रांदप करून घेवन गेला ती माये होय रे जायत तू भिवू नाका हांव करून दिलें जालें नवा तुका तें हांव येताना कसें की तू तिरपी म्हणटा आशिल्लें नवा कसन तिरपू का अय्यो माये आता तुम्ही ताजे बग्गे उलो घेवन बसला रे आज तुमगेले रांदप जायना ताजे बग्गे हांव आन्नेक पंता सांगता कसान म्हणून इतलें कर न्हू त्या टिरपी न्हय त्या TRP हो होय वा जायत अनेक पंत म्हणलं वा ते घेता ना येवची वार म्हाका चपयचो वापास तू कसन तुमकां पोचवे दम्मया माये आनी तुमकां पेना हांव अनेक कसं म्हळ्यार बटाणी जाव का तें घाल्लें भारी टेस्ट जाता हांव काल रात्री तिंबून दवरलेलें तशी तें घेवंक घेवन आयला आनी व्हरलेलें सामान आसा रब्बा चिके पळोवंक घेता कसं कसन हाडला की ना म्हणून अय्यो देवा कारा ते पुरो हाडला मू हांवें हें पुरो नाका आशिल्लें आसो खंयचें हाडलेलें वेस्ट करचें नाका टೊಮೆಟೊ भात वग्गी जालें मागीर कारा ते फोडी वरें करून सोडता अय्यो माये म्हाका तें पुरो नाका माये खंयचे फोडी नाका खाली एक टೊಮೆಟೊ भात करून दिया माये मिगेल शोचे मर्यादे कोणचे येते अय्यो मम्मा हे वपास शब्द करता असा तू रब्बून सुमार वेळ जाल्ले चिके चमका म्हण सांगता असा हांव चिक्के तेका वचून येवचें मम्मा हांव चमकना जाल्यार कसो जाता गो तसो मम्मा मागीर मायेन सांगला माय कोण सून कोण म्हण कळना तू चिके चमकता उरो वाकींग करी म्हण सांगला ताजे खातीर हें वाच घेतलें आतां ते घेवन हांव चमकना जाल्यार वेस्ट जाता न्हू मम्मा माये दम्मया माये आनी 5 मिनिट आस भिवू नाकात मम्मा हांव करून दिता न्हू जालें आनी एक टೊಮೆಟೊ घाल्यार जालें हां आमगेले विक्षकांक सांगचेक विसरलें हाका मेनूच कसन म्हळ्यार टೊಮೆಟೊ जावका जायता तुमी सकाळ टೊಮೆಟೊ वरें एक दवरून घे ती कट करून घे न्हू हय जालें रे हें येद्दोळ वरें हांव करतास न्हू तें भात जाता टೊಮೆಟೊ भात जायना हांव आतां स्टार्ट करता मम्मा तुमी आनी टेन्शन करूं नाका ती अय्यो देवा टೊಮೆಟೊची ना मोहन तो हांव ताणें घालना म्हण लेखिल्लें काली म्हाका घरा गेलें मागीर तें पळोवचेक वरें विसरून गेलें खंयची रांदय काय आसा पुराय भोवंक घेवन आयला हांव पळयल्यार टೊಮೆಟೊ ना मोहन तूं अय्यो देवा आतां आसूचे 5 मिनिट हांव कसं करचें हांव आत्तां वचून टೊಮೆಟೊ सुद्दां घेवन येता माये आय एम सॉरी तुमकां दिल्लेलो समय अवकाश एंड जालें हांगाकाची तशें देखून आमी तुमकां मोस्ट व्हॅल्युएबल रंद्याचे प्राइज दिवचेक माय रबयती हें शो रब करेत एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ माये ಖಾಲಿ तुम्ही घेतील ಟೊಮೆಟೊಸ್ नवे थंयच मिगेल अंगडीन सोड घेवन चमकलेले तें आज सकाळी मिगेल अंगडी ओपन करतना म्हाका कळ्ळें ताजे मागीर हांव तुमकां सोदून तुमगेले घरकडेन चमकलें थंय बालू मामान सांगलें तुमी हांगा आयले ती म्हूण सांगून तशी हांव हे टೊಮೆಟೊ घेवन घेवन हांगाच आयलें डायरेक्ट घेया माये तुमगेले मोस्ट व्हॅल्युएबल आयटम तुमी सोड चमकलेले नवे घेया मस्त थँक्स मम्मा तुमकां म्हाका हें कुकिंग कॉम्पिटिशनान तो मोस्ट व्हॅल्युएबल प्राइज मेळ्ळी जाल्यार बरें हे टೊಮೆಟೊ दिले नवे तुमी तेंची म्हाका व्हॅल्युएबल गिफ्ट म्हण घेत जालें ते आमी पेपरान तांणी वाजिता नवे आटोरी जावं बसारी कोणी तांणी तांगेले भांगर सोडून गेल्यार वापस हाड दिता नवे म्हाका तशीच दिसता आसत तुमगेले हे उपकार हांव केन्नाय विसरना मम्मा आत्तां कशी टೊಮೆಟೊ आयिल्ली नवे आनी हांव आतां टೊಮೆಟೊ भात करची की आणि आता जायना माये नेक्स्ट शो तन्नी रखता आसात नवे तुम्ही भात करचे पशी टೊಮೆಟೊ सो दिलेलो आसला रे येदोळच्याक तुमगेले टೊಮೆಟೊ भात जाता आशिल्लें आसो माये होड ना आमी तुमकां नेक्स्ट एपिसोडान खंडीत आपयताची
माये तुमगेल वाच वापस शब्द करतास मग तुम्ही वॉकिंग एकदम होतात की ना मामा ह्या वाच्या निमित्ताचे हांव 5 मिनिट मेगेल वेस्ट जाले आनी मुखार ह्या वाच घालून वचना हांव ह्या कान डब्यात दवरते आणि तुमगेल वेट वेट वा असो मामा हांव अशीच चंद म्हूण आमगेले वीक्षकांनी वरा सांगला आयची एपिसोड पातोळी माई एज अ शेफ और कुकिंग कॉम्पिटिशन म्हणजे हे एपिसोड आम्ही आमगेले व्ह्यूअर्स चॅनल तसले मानसी एम्पाई रश्मी शणाय आणि चंद्रकला डांगे हांकां डेडिकेट करतासाची कसं लाग म्हळ्यार हाजे पशी फुडें हांणी पातोळी मायेक हे रोल अंत पळोवचेक इश्ट पावता ती म्हूण सांगिल्लें आसा ताजे प्रकार आमी हे आयचे व्हिडिओ तांकां अर्पण करतासाती आम्ही आमगेल व्ह्युअर्सांक आमगेल फुडल्या एपिसोडान जे क्वेश्चन नेमलेलं असं कसं म्हणणार पातोळी मायनं कितले बगेचे तरकारी घेतल्या म्हणून सांगून हाजे आन्सर कितले म्हणणार 7 बगे हाका करेक्ट आन्सर्स कोण कोण दिला म्हणणार अरुणा कामत विद्या कामत श्रेया भंडारकर एन शानभाग गंगोळी संजना नायक सुहानी शेणे अश्विनी पै मंजुळा शेणे अक्षता किणी कृतिका कामत रश्मी शेणे सतीश भट यशोदा प्रभू मानसी एंपै देवयानी शेणे सुजाता प्रभू तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आम्ही हे व्हिडिओ हांगा खंयची एंड करता आसा ती आनी आमी नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटाची धन्यवाद.